गोंय सरकारान 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या जल्मदिसा निमतान सेवा पखवाडांचे आयोजन केला। 16 दिसांच्या कार्यावळीत राज्य सरकार केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी उपक्रमांचेर भर दितले। तशेंच नितळसाण मोहीम आनी एक पेड मां के नाम हो उपक्रमूय राबयतले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्यात। आर्टिस्ट ब्युरो रिपोर्ट। देश जो आसा ऑब्जेक्टिव्स इट इज प्रमोट अ सेवा सर्विस आणि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जेका आमी म्हणटा ते कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लोकां मदीं आसतलें। इन्स्पायरिंग द पीपल थ्रू द पीएम्स मोदीजीज लायफ स्ट्रगल आनी विजन हाज्या हातूंतल्यान आसतलें। स्ट्रेंथनिंग द पाथ टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत आनी विकसीत भारत 2047 इनकल्केट्स द वॅल्यू ऑफ क्लिनिनेस हेल्थ एंड एनवायरमेंट केअर हाजेर फोकस करपी आसतलें। हाजे की इनिशिएटिव्स जे म्हणटा आमी क्लिनिनेस कॅम्पेन, स्वच्छता ड्रायव्स अक्रॉस द गोवा, ट्री प्लांटेशन्स, एक पेड मां के नाम, ब्लड डोनेशन आनी हेल्थ कॅम्प हो लोकां खातीर आसतलो। डॉक्युमेंटरी आनी फिल्म शोज ऑन पीएम मोदीजीज लायफ एंड लिडरशीप हे युवकांक इन्स्पायर करपा खातीर आसतले। सेमिनार्स एंड डिस्कशन्स ऑफ द आत्मनिर्भर भारत आनी विकसीत भारत हे हेजे की इनिशिएटिव्स आसतले। आमी हो कार्यक्रम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करून घेवपी आसतलो। रिकॉग्नायझिंग द कॉन्ट्रिब्युटर्स इन द स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर आनी सोशल सर्वीस। आमी वोकल फॉर लोकल ही कॅम्पेन खूब मोठ्या प्रमाणात रन करतले। प्रमोशन ऑफ द लोकल प्रॉडक्ट आनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हाका प्रमोशन दिवपा खातीर आसतलो। एनकरेजिंग द पीपल टू सपोर्ट्स द इंडियाज हँडीक्राफ्ट एंड एंटरप्रिनरशीप हाज्या खातीर आसतलो। यूथ पार्टिसिपेशन थ्रू द स्कूल, कॉलेजीस आनी कम्युनिटी ग्रुप ह्या हातूंतल्यान आसतलो। ह्या सगळे लोकां पर्यंत पावपा खातीर एक वेरियस प्रोग्राम्स आमी प्लॅन केला आनी ते प्रोग्राम्स जे आसा म्हणजे 17 तारखेच्यान 2 तारीख पर्यंत गोंयांतल्या खंयच्या ना खंयच्या भागात खंयच्या ना खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या वरवीं डेली एक कार्यक्रम जो आसा हो प्लॅन आसतलो। म्हणजे जवळपास आमी हे कार्यक्रम 16 दीस हे कार्यक्रम 17 तारखेच्यान 2 तारखे पर्यंत 16 दीस हे कार्यक्रम प्लॅन केल्या। पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत प्रत्येक एका डिपार्टमेंटाचो कार्यक्रम एक तेजो पर्टिक्युलरली मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, लोकल आमदार थंय वचून तो कार्यक्रम उद्घाटन करतलो। म्हणजे केन्ना यूथ, केन्ना महिला, केन्ना फार्मर्स, केन्ना वुमन्स ह्यो त्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट जातल्यो।